सावयवेरेच्या लोकांचे उदका खातीर चल्ल्यात हाल 10 किलोमिटरांचेर 10 खेपो घालून हाडचे पडटा उदक। गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो लागला देंवपाक। रस्त्या कुशीक रांदपा पिवपाचेर ना धरबंद। अंदूच्या मोसमात परदेशी पर्यटकांनी केली गोंयाकडेन फाट। विजय सरदेसाय म्हणटा गोंय हे देशातले फुडारिल्ले राज्य। महाराष्ट्रात आज जनमत कौल घेतलो जाल्यार महाराष्ट्र जातलो गोंयांत विलीन। अपंगूळ दिसा निमतान खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर घडोवन हाडलो खेळां दीस। भुरग्यांक दिली कला आनी कळाशी दाखोवपाची संद। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। महाराष्ट्र गोंयांत विलीन करपा खातीर आयज जनमत कौल घेतलो जाल्यार महाराष्ट्राचे लोक गोंया वाटेन मतदान करतले। टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा गोंय हे देशातले सगळ्यात प्रगत राज्य अशें ताचें म्हणणे। पळयत पुराय बातमी। 53व्या जनमत कौला दिसा बुधवारा विजयान मेर्शे जंक्शनाचेर जॅक सिक्वेराच्या अर्धपुतळ्याचे उक्तावण केले। जनमत कौल दीस व्हडा उमेदीन सबंद गोंयभर मनयलो। म्हाका सरकाराची चूक की सरकारान हो इतिहासान करिक्युलमान हो चॅप्टरूच घालना। हांवें एक एज्युकेशन डायरेक्टराक पयलो फोन केलो। तातूंत एक कमिटी अपॉयंट केल्ली, सामंत कमिटी म्हणून। ताणें ह्याच दिसांनी तांचो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आहा। म्हणटकीर चीफ मिनिस्टराक फोन केलो आनी ताजे कडेन तो एज्युकेशन मिनिस्टर हो पोर्टफोलिओ ताजे कडेन आहा। आनी ताजे कडच्यान हांवें एक अश्युरन्स घेतले की फुडल्या वर्साच्यान हो हिस्टॉरिक ओपिनियन पोल जनमत कौलाचो चॅप्टर गोंयच्या एज्युकेशनल करिक्युलमान इन्क्लूड जातलो। लिटरेचरा बद्दल व्हडलो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान शेअर म्हणटा तो ओपिनियन पोल। एक ओपिनियन पोल जर जावन हाडलो जाल्यार आमकां आयडेंटिटीच आसपाची न्ही। फाल्यां जर एक ओपिनियन पोल महाराष्ट्रान केलो आनी तांकां विचारलें तुमी गोंयांत मर्ज जाता काय म्हणून, तेवढे म्हणटले कित्याक गोवा म्हणटा ब्रँड गोवा सेल्स टुडे। वाय डज ब्रँड गोवा सेल? बिकॉज ऑफ द सॅक्रिफायस डन बाय दोज हू फॉट टू मेंटेन अवर आयडेंटिटी। जनमत कौल दिसा निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनातय खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। साउथ गोयच्या कलेक्टरान एक ऑर्डर काढली की खंयचेय परमिशन जर घर बांदतलो 20 किलोमीटर एअरपोर्टाच्या रेडियसान जाल्यार ताणी नेव्हीचे परमिशन घेवंक जाय। मागीर ओपिनियन पोल घडोवन कितें फायदो? आमी लिबरेट जावन कितें फायदो जाता? या अशें जर सरकारी ऑफिसर असले ऑर्डरी काडूंक लागले जाल्यार ओपिनियन पोलाचे लिबरेशनाचो फायदो गोंयकारांक कितें जालो? नवो कलेक्टर आयिल्लो आहा, ताणें 7 दिसांनी एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय की जें कितें ताणें तें ऑर्डर ताजे प्रिडिसेसरान केल्या हाजेर क्लॅरिफाय करूंक जाय। फनल झोन ओके, विमान जेन्ना देंवता तो एक्सिडेंटूय पयलीं जाल्लो आहा, ते मोयजेनाचो बंगलो गेल्लो आहा, तितले फनल झोनान बरें आहा। पूण उरिल्ले परमिशना गोंयकार हांगा सरकार आहा, गोंयचे कायदे आहात, आमी नेव्ही फुडें वचूंक शकना। विधानसभेच्या संकुलात जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो फोग काडलो। आनी ह्या दिसाची विसर ह्या सगळ्या सरकारांतल्या मंत्र्यांक पडटा, सरकाराक पडटा। आनी सरकाराचो जो दुसरो मंत्री आसा ताणें जाहीर सभेक लोहया मैदानाचेर डिक्लेअर केल्लें की आमी जॅक सिक्वेराचो पुतळो हो गोंयच्या विधानसभेक आमी कॉम्प्लेक्सान घालतले म्हणून, नाजाल्यार आपूण रिजायन जातलो, सरकार सपोर्ट विथड्रॉ करतलो आनी गोंय कशें काबार करप आनी गोंय कशें विकप हितूंक हे सगळे गुंतलेले आसात। हितून सगळे बिजी आसात। तांकां गोंयची अस्मिताय, गोंयचो ओपिनियन पोल, गोंयकारपण हे फक्त तांकां लोकांक दाखोवपाक फक्त आमी गोंयकारपण करता म्हणून। आयज गव्हर्मेंट पातळीचेर फंक्शन ऑर्गनायज जायना, एक प्रोग्राम जायना गव्हर्मेंट लेवलाचेर। सांताक्रूज मतदारसंघाची आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसान जनमत कौलाचो जनक जॅक सिक्वेराक आर्गां ओंपली। जनमत कौलाच्या दिसा सांताक्रूजाय खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। ताणें सांगलें नॉर्थाक वतले, थोडे सावथाक वतले मिटिंगेक घेवपाक। म्हाका सांगलें तूं सावथाक वच। हांव म्हणलें सावथाक वचना, सावथ आमचेंच आसा, हांव नॉर्थाक वतलीं। नाका नॉर्थाक गाडयो लासता,
कोण सारको येवंक ना. सगळ्यांच्यो गाडयो लासल्या, कोणाक मारल्या. महाराष्ट्र वाडी कट्टर आहा त्या वटेन थंयच वतली म्हणलें हांव. थंय वचपाक कोण कबूल नासलें. हांवें सांगलें हांव वता. हांवें एक महाराष्ट्रीयन साडी न्हेसली, एक जीप हाडूंक लायली. ती जिपीक मराठी सॉंग्स लायली आनी काडून हांवें तिकली लायली आनी मंगळसूत्र लायलें आनी नोताक गेली. नोताक गेल्यार सगळे जाण रावल्या रागान. ही कोण आयल्या महाराष्ट्रा साणी ही बायल, हिका मारूंकूच जाय. आनी व्हडली हांव मिटींग घेताली. हांव भियोंक ना. मोरूंक जाय जाल्यार एक पाट मोरूंक जाय आपल्या गांवांत आपल्या लोकांक म्हणून हांव रावली. थंय रावली. सगळे लोक एकठांय जालो. हांवें सांगलें बांदो भयण्यानो, महाराष्ट्रान गेल्यार तुमी व्हडल्या दर्यान बुडटली. हे म्हणटान सगळे जाण भुरगे आनी कोण कोण आसा ते फातरांचो पावस म्हाजेर मारलो. तेन्ना सगळे जाणटे रियलायज जाले आनी सगळे फातर उडयले. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी यशवंत परब. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंविल्ल्यान वेगवेगळ्या संघटनांनी आनी NGOंनी खंत उक्तायली. पूण हे चित्र पळयले उपरांत अशे तरेचें पर्यटन आमकां जाय असो प्रस्न उपस्थित झाले बगर रावचो ना. पळयात. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंवला अशें TTAGच्या अधिकाऱ्यान सांगिल्लें. ताका लागून शेक आनी रेस्टॉरंटाच्या वेवसायाचेरय परिणाम जाला. ह्या अशा पर्यटनांतल्यान कितल्या थळाव्या वेवसायिकांक फायदो जाला हो एक प्रस्नच. बऱ्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यानय पर्यटकांचो आंकडो उणो जाला. येरादारी पुलिसा कडल्यान पर्यटकांची सतावणूक जाता अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. पुलीस महासंचालकाची भेट घेवन हो विशय लोबोन ताच्या कानार घालो. रस्त्यार सोरोप येवप तशेंच जेवण करपाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर मुख्यमंत्र्यान कसलोच आदेश दिलो ना अशें लोबोचें म्हणणें. There are so many reasons. So for that we have to have continuous meetings, put things in place, have rules in place, enforce the rules. Like you can see tourists walking on the head with bottles of whiskey, like they are just walking. The bottle falls down also is not a problem. It's falling on sand or sometimes it breaks. So this is the stage where we have reached. Are we going to allow this to continue? They are walking with 10 beer bottles, honeybee brandy, glasses of whiskey and all those things. Is Goa a destination like this? Creating nuisance in public area, footpath, promenade, parking lots. Just park your vehicle at the side of the road, remove a cylinder out and start cooking. So you are saying CM is responsible for all the nuisance? See, I am not saying CM is responsible for the nuisance. CM is responsible to bring these orders. Since these orders are not come, we have got this tourist, and they are only multiplying in numbers. Okay. Who had to take this? So I want to be more clear. You are saying CM is responsible. CM is responsible to bring the required orders. He is the chief minister of the state. Yeah. So orders are not come. So nobody can act. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वीज खात्याची काम करपाची पद्धत आणि कचेरीची अवतिकाय पळोवन वीज मंत्री निलेश काब्रालान खंत उक्तायल्या. कचेरीत अचानक भेट दिवन तांणी अभियंत्यांक उजरावन काढले. पळयात. सरकारी पद्दतीन काम करतल्या अभियंत्या खातीर खऱ्यांनीच तो वायट दीस आशिल्लो. कचेरीची अवतिकाय पळयले उपरांत वीज मंत्री निलेश काब्रालान दरेका विशयावेल्यान सगळ्यांक उजरायले. ताणें कचेरींतल्यो फायली तपासल्यो. मीटर टेस्टिंग लॅबांत वचून तपासणी केली आणि गरजेच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. उपरांत ताणें वीज खात्याच्या स्क्रॅप यार्डाची तपासणी केली. पळयात काब्रालाक आणि त्याच्या अभियंत्यांक. तुका माझे आमकां क्लियर सांगलां, तुमी म्हाका सांगना न्ही, हांवें बाबा सस्पेंड केलो, तुका पयलीं सस्पेंड केलो. आनी टेलिंग यू म्हाका लागून यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ई वेस्ट. सगळं येयला म्हाका कोणें करता मरे. केन्ना जाता रे लॅटर तें खाट कमी केलें, मेल धाडले तें केन्ना धाडले मागीर तूं मेल पळयना रे तुमच्या तेगेले धाडटा. अरे स्टोर आय एम गिवन हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही ऑल्सो सो एंड ही सेज दिस इज आय एम सेइंग. हे हांवें करपाचें रे, हे हांवें करपाचें. घराकडे अशें आसता तुगे हे अरे तुगे घराकडे अशें आसता रे. हय तुगे घरा या अशें दाखयता तुगे घरा कडेन. हां मागीर हें हांवें करपाचें.
काय कितें आपूय बापूय आहा हांगा पगार म्हणटा पोट भरता म्हण तुमी आहा हांव ते सीएम कडेन बसतलो आनी ती कमिटी बेगीन करून इतले वर्साचे स्क्रॅप पयलीं काडटलो एकदां क्लीन करून जो स्टोर जो लागता ते सारके जाग्यार घालतलो आनी स्क्रॅप जे आसा हेच स्टोरांतले जातले आतां कितें जाता वेगळे वेगळे थंय जाग्यार उरता सगळे स्क्रॅप जे आसा ते डिविजनाचे एक कडेन वयतले ते काम बरें करता तांकां आनी बरें करपाक हांव गेल्लो आसा निलेश काब्रालान आपलो मोबायल नंबर दिवन लायट गेली जाल्यार आपल्याक फोन करून कळयात अशें आदीं सांगिल्लें. आतां काब्रालान सांगलां कॉल करूं नाकात SMS करात. उजवाडा बदला काळोख दितल्या स्ट्रीट लायटींचे अवतिकायेचेर तो उलयलो. पळयात. टीव्हीचेर घातलो म्हजो नंबर ते टेस्टिंग करपाक म्हाका फोन करता म्हणजे पयर दिसाक 300 कॉल येता आनी मागीर हांव कॉल करता पळय आतां ते कॉलूय घेना. आय रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ गोवा दॅट तुमी म्हजो नंबर दिल्लो आसा पटून जाल्यार तुमी दियात पूण डोंट कॉल SMS मी म्हणजे कितें जाता आय डोंट नो फ्रॉम वेर यू कॉलिंग तुमी मागीर एड्रेस सांगता म्हाका कितें पडटलें म्हाका गोंय केदें व्हडलें आहा बट तुमी म्हाका SMS करा की हो म्हजो आय एम सो एंड सो पर्सन दीस इज माय एड्रेस दीस इज माय टेलिफोन नंबर दीस आर द पोल नंबर्स which are not okay. If there are no poll numbers, then tell no poll numbers, but from this area to this house. I am not the only people who are providing street lights. There are 7 departments who are giving street lights in Goa. Out of 100 lights in Goa, I must be giving only 45 lights. 65 lights are being put by different departments. PWD, National Highways, PWD, GSIDC, G Suda. So I am streamlining this system where I will be accountable for the street lights of Goa. So it will take me some time. That's why I am saying white paper because accountability I have to first understand that. I never knew. I as an MLA also knew that street lights are maintained by the election department. When I became the minister, I came to know there are 7-8 departments. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावता. सावयवेरेच्या खेडेगावांत उदकाचो प्रश्न सतावपाक लागला. न्हावपा पियेवपाच्या उदका खातीर तांकां 10 किलोमीटर पयस वचचें पडटा. तीच अवतिकाय रस्त्यांची. हांगाच्या रस्त्यांचो धूप जाला अशें गांवकार सांगतात. पळयात. खेडेच्या लोकांक गांवासावन सुमार 10 किलोमीटर पयस आशिल्ले तळयेचें उदक हाडपा खातीर खेपो घालच्यो पडटात. गांवांत स्ट्रीट लायटी नात. रस्त्यांची चाळण जाल्या. संबंदीत अधिकाऱ्यांक जायते फावट कागाळी पावोनय अजून मेरेन कोणेच दखल घेवंक ना अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. आमकां हांगासर खेड्या एक म्हटल्यार रस्तो सारको ना आनी उदकूय सारकें आमकां मेळना. आमकां जी फाटली काही वर्सां पयलीं झेडपींतल्यान मोहन वेरेकराच्या बायलेन जी आमकां बांय मारून दिल्ली तिचें उदक आमकां मेळटालें पूण आतां सादारण 1.5 म्हयनो जालो आमकां धड तें उदकूच येना. जवळ जवळ फक्त 5 ते 10 मिनटां ते पंप चलता आनी तेजी ते उदकाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हें सामकें खोदूळ उदक येता आमकां आनी तें उदक आमी कशें खावपाचें. लोकांक आतां घरा कडेन न्हातलो सुद्दां जाल्यार उदक आसना. खंयच कितें करतलो जाल्यार उदक आसना जाल्यार लोकांनी कशें हें करपाचें. ते हांगासरल्यान जे पळय झर म्हणटा ती आमची आसा ती झरीर जर वयतलो जाल्यार लोकांक हांगासरल्यान 10 मिनटां तरी चलत वयचें पडटा आनी ते जर ते आतां लोकां कडेन तशें वचोन हाडपाक जायना. त्या खातीर ह्या आमच्या आमदारान आमचो जो मंत्री आसा तेणी बेगोबेगीत हांगासर लक्ष घालचें. ना जाल्यार आनी जर तेणी जर टँकर आमकां दिली ना किंवा उदकाची सोय केली ना जाल्यार आमी जी फुडली लोकसभा इलेक्शन आसतलें तेजेर सुद्दां आमी बहिष्कार घालतले. आमकां उदकाची सोय आतां कितलो तेंप जालो तुमी करता म्हणटा अजून तुमची उदकाची सोय जायना आनी आदेश आमी थंय उदका खातीर उरता. आमचें काम जायना. आमकां खंय वचोंक आमी दिसाळो करून काम पोट भरपाचें आनी कशें जातलें काय म्हणटा उदकाची सोय नासतना कशें काम जाता आमचे कडेन. आदेश आमी थंय उदकाच्या हितून उरता. उदकाचे म्हणजे पयल्यात एक बारीक मुताची झर कशी व्हांवता मोठे तरी येवंक जाय न्हू ते उदकाची सोय तुमी करप. हांव इतकेच म्हणटा आनी रस्तो तो बेश्टो तांबडो करून दवरला. त्या रस्त्याक पयल्या खोणकुलां सगळी गाडी येवंक सारकी धड मेळना आनी सगळ्या वाटांनी त्रास. भुरगीं जाणटी नेणटी कोण कितें जालें सिरियस जाली जाल्यार तांकां उखलून गुटल्यो व्हरचें पडटा. आमचो पणजी ब्युरो. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार. पळयात फुडल्यो खबरो. कुठ्ठाळीचे जंक्शन बंद करचे न्हय अशी TCP मंत्री विजय सरदेसायाक दिसता. जुवारी न्हंयवेल्या पुलाचे स्पॅन घालपाचें काम पुराय जाले बगर पणजी सावन मडगांव वचपी येरादारी वळोवची न्हय अशें ताका दिसता. वर्सभर लोकांक त्रास जावचो न्हय हो ताचो मुखेल उद्देश. कुठ्ठाळी जंक्शन ते वेर्णेच्या शरयू टोयोटा शोरूमा मेरेनचो महामार्ग बंद करचो न्ही अशें विजयाक दिसता. येरादारी गुंडावपा खातीर महामार्ग बंद करतले जाल्यार ताचें अंतर उणेंच आसचें अशेंय ताचें म्हणणें. कोकण रेल्वे पुलाक समांतर रस्तो बांदपाक ताचो विरोध ना पूण जुवारी न्हंयवेलो पूल आदी पुराय जावं दी आनी मागीरच येरादारी गुंडावपाचो विचार करात अशेंय विजय म्हणटा. I feel that if you have not completed the river, why do you divert the roads first? What do you do? Eventually, again, when the
river span comes, then that is not complete, again you will keep it closed. So 1 वर्स जे आहा ते 2 वर्स जातले. पूण म्हजें कंडिशन अशें आहा की म्हाका अशें दिसता की दर्यांत म्हळ्यार जे नदयेचेर जो स्पॅन आहा तो कंप्लीट जावचे शिवाय डायवर्जन उगीच करपाची गरज ना आनी जाता तितली कमी इनकन्विनियन्स लोकांक दिवंक जाय. PWD minister has put up his point. Chief Minister is with both the views now. My view is not completely in agreement with the PWD ministers. जनमत कौला दिसा विजयान मोगो आणि काँग्रेसीचोय फोग काढलो. मोगोचे जे नेते काँग्रेसीत गेल्यात ते फाटली 50 वर्सां सत्तेत असून लेगीत जॅक सिक्वेराक विसरले अशें ताचें म्हणणें. ऐकात तो कितें म्हणटा ते. आमचे काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती देशांतली सगळ्यांत व्हडली पार्टी. तिचे प्रेसिडेंटाक हो इतिहास खबर ना, केन्ना जालो तो खबर ना, आनी ते आमचेर टॉन्ट मारतात की बाबा विजयान सांगिल्लें 1 वर्सान पुतळो येवंक ना, सरकारान कित्याक आहा. अरे तुमी इतले वर्सां सरकार चलयलो, गोंय चलयलें, तेन्ना खंय गेलो तुमचो मोग? जे लोक महाराष्ट्रवादी म्हणून आज उलयतात, आमचे मंत्री पसून थोडे महाराष्ट्रवादी पक्षाचे आहात, हे म्हाका दिसना पंच पसून इलेक्ट जावपाचे म्हणून. गोंयांतूच ते इलेक्ट जावंक शकतात, नाजाल्यार जावंक शकना न्हय. गोंय जर फुडें आमी राखूंक जाय म्हणटात, ती एक पक्ष येवन नॅशनल पार्टी जी देशाचे चड चिंतता, गोंयचे चिंतना, हो पक्ष गोंय राखूंक शकना. गोंय जर राखूंक जाय जाल्यार गोंयचो फुडार फक्त स्थानीक पक्षाच्या हातान आसूंक जाय. सांकवाळच्यान खबराकार हिरू महाले, मेर्शेच्यान समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इरिशाद शेख. गोवा समग्र शिक्षा अभियानान संवसारीक अपंगळू दिसा खेळा दीस मनयलो. खेळांत आणि शिक्षणात खासा क्षमतेच्या भुरग्यांक उर्बा दिवपा खातीर ह्या खेळा दिसाचे आयोजन केल्ले. चिखले पंचायतीच्या ग्रावंडार ह्या खेळा दिसाचे आयोजन केल्ले. तातूंत मुरगांव तालुक्यांतल्या 20 सरकारी आणि हेर स्कुलांनी वांटो घेतलो. हो जो इव्हेंट आसा ताका एक ऑब्जेक्टिव्ह आसा करपाक, एंड इट इज अंडर समग्र शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान हे काम करतात ह्या भुरग्यां खातीर, एंड इट इज अंडर इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन. इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन म्हटल्यार जे हे भुरगे आसता, स्पेशल भुरगे आसता, तांकां आमी बाकीच्या नॉर्मल भुरग्यां बरोबर रेग्युलर स्कुलांनी एनरोल करतात आनी तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता की तांकां दे आर ऑल्सो इक्वलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टीव तातूंतलो. आनी ह्या भुरग्यांक आमी बाकीच्या नॉर्मल भुरग्यां बरोबरूच सगळे तांकां आमी एक्टिविटीज करपाक दिता, तांकां सेग्रिगेट करना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. रोलर स्केटिंग खेळाक गोंयांत बरो प्रतिसाद मेळटा, पूण सरकारान अजून मेरेन तांकां स्केटिंग रिंग बांदून दिवंक ना अशें रोलर स्केटर्स म्हणटात. सरकारान तांकां सिंथेटीक रोलर स्केटिंग रिंग बांदून दिवचो अशें तांणी मागलां. SS रोलर स्केटिंग क्लबान चिंचोण्या मंगळारा रोलर स्केटिंग सर्तीचें आयोजन केल्लें. हे सर्तींत 120 जाणांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंत बेंगळुरूच्या 15 जाणांचो आस्पाव आशिल्लो. लास्ट टायम जेन्ना पळय आमी ऑर्गनायज केल्लो तेन्ना 40 पार्टिसिपंट आशिल्ले आनी ह्या वर्साक आमकां बरो ग्रोथ मेळ्ळो. ऑलमोस्ट 80% म्हणजे 120 भुरगे आज पार्टिसिपेट जाल्यात. फुडले खेपे आमी वी आर प्लॅनिंग महाराष्ट्रीयन टीम आनी बेळगांवची टीम अशें आमचे एक 300 भुरग्यांचो इव्हेंट आमी करपाक पळयता. फक्त आमकां हांगा कितें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर जो ग्रावंड आसा पळय न्ही तो आमकां ना. ऑर्गनायज केल्लो तेन्ना आमी गोवोरमेंटाक सुद्दां कळोवन आमी तेन्ना सांगिल्लें की आमकां एक ग्रावंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो सिंथेथीक ग्रावंड दिवचो म्हणून गोंयांत. म्हणजे आतां स्केटिंगाक फ्युचर बरो आसा. आज स्केटिंग म्हणटा तें म्हणजे एवरीवेर इट इज. थोडे कॉलेजींनी सुद्दां आज स्केटिंग कंपल्सरी केल्लें आसा. आज आमगे मनोहर आजगांवकार स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा, कितले तेंप जालो तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ते आसा, पूण आजुनूय ताणें स्केटिंग ग्रावंडाचेर खंयचोच स्केटिंग ग्रावंड ताणें जाय तसो भुरग्यांक उपलब्ध करून दिलो ना. दक्षिण गोंयांत तरी कांयच ना. तर दक्षिण गोंयांत ते आसपा जाय आनी तो ग्रावंड तसो अवेलेबल भुरग्यांक आसपा जाय दक्षिण गोंया भितर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को, सावड्ड्या आनी हालींच म्हापशें जाल्ले बॉडी बिल्डिंग अजिंक्यपद सर्तींत अमित तळेकरान चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन हो खिताब जिखलो. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ह्या सलग 3 सर्तींनी ताणें हो खिताब जिखला. नमस्कार सगळ्यांक. हांव अमित तळेकर एज अ स्पोर्ट्समॅन पार्टिसिपेट करता गोवा स्टेटाक पार्टिसिपेट करता. आनी हेचे पयलीं हांवें आतां ही ट्रॉफी तुमी समोर पळयता ती अशी आतां हॅट्रीक मारली ती चॅम्पियनशीप ऑल गोवा स्टेट लेवल
आणि ह्याच्या पयलें नॅशनल्स लेवल पार्टिसिपेट केला, इवन इंटरनॅशनल एक फावटी पार्टिसिपेट केला, ऑलिंपिया मुंबईन जाल्लो तो लास्ट इयर. आतां ह्या फुडें अशें आसा की ड्रीम मातसो व्हडलो आसा चड की नॅशनल्स देन इंटरनॅशनल्स वचून गोंया स्टेटाक कितें तरी करूं जाय. ओके खेळटा म्हाका गोंया स्टेटाक प्लस हेचे खातीर आमकां बॅक सपोर्ट चड जाय. हाका एक्सपेन्स दीस इज अ व्हेरी एक्सपेन्सीव गेम. बॉडी बिल्डिंग इज नॉट सो इजी. डायट पळोवपा पडटा, एक्सपेंडिचर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स. जो सरकार जो आसा फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वॉट एवर इट इज, इफ यू गेट अ वॉट एवर हेल्प फ्रॉम back support to go for the international levels, national levels, it will be much better. आणि एक गोंयाक एक नाव असं मिळू शकता ही माझी विनंती आसा. सरकारी कर्मचाऱ्यांक तांचे मदल्या कलागुणांच्या सादरीकरणा खातीर आता माची मेळटली. दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान हाचे खातीर फुडाकार घेतला. सांखळेच्या रवींद्र भवनाचे जोड पालवान कला महोत्सव हे सांस्कृतिक कार्यावळीचे ते खातीर आयोजन केला. फेब्रुवारीचे 24 तारखेर सांखळेच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली अशें सभापती प्रमोद सावंतान सांगलें. दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यांतले सरकारी कर्मचारी हे कार्यावळीत वांटो घेतले. म्हणजे बिचोले तालुका लेवलचेर गव्हर्मेंट ऑफिसीस हांच्यांनी पयलेच फावटी इनिशिएटीव घेवन एक कल्चरल इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचो केला. बिचोलेचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित ही टूक द इनिशिएटिव्स आणि ही हॅज कोऑर्डिनेटेड ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द बिचोले तालुका आणि सत्तरी तालुका. जो कल्चरल इव्हेंट हो येता ते 24 फेब्रुवारीक आमच्या रवींद्र भवनात जावपाचो आसा. दीस इज अ गुड इनिशिएटीव. आमी पळयता की आमी सदांच गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे आसा पळय तांकां हे जावना तें जावना विचारता की तेंच्या मदीं केन्ना तरी खेळमेळीचें वातावरण जावचें किंवा तेंच्यो कल्चरल इव्हेंट लोकांनी पळोवंक येवचे. कितें करून इट इज अ मोटिवेशन फॉर ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जेणे करून अजून आमी जेका म्हणटा की काम करपाक स्फूर्ती येता. दीस कला महोत्सव दॅट इज कल्चरल इव्हेंट इज for government servants, irrespective if he is an officer, a clerk, a peon, a sweeper, posted in Sattari Taluka and Bicholim Taluka. So government servants who are posted working in Sattari Taluka and Bicholim Taluka, this is a great moment to exhibit their talents. We have seen that government servants are mostly preoccupied with their professional work in the official matters. They are pre-consumed, so they don't have opportunity to exhibit their talent. So this Kala Mahotsav that will be organized by Ravindra Bhavan Sakle on 24th February 2019, it will give a opportunity to most of the government servants to exhibit their talent. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.